नॉमिनेशन फायल करपाच्या तिसऱ्या दिसा 11 जाणांनी विधानसभेक उमेदवारी अर्ज भरल्यात. शुक्रारा पणजे, मडगांव, म्हापशा, वास्को बीजेपीचे उमेदवार आनी कांय बंडखोर अपक्षांनी अर्ज भरले. Already आमी हांकां धाडलें. Action will be taken. Yes. All holdings. आनी 2-3 कडेन आमकां complaints जाल्या तुज्यो. So all the complaints have been bunched and sent it to the district collector for action. How many How many people have visited banners and how many holdings? No, presently there are no holding, no banner, except there are few which has not been attended. We have instructed both the district collector to act upon whichever has been specified. इलेक्शनाचेर जागृती करपाक म्हूण गोयच्या वेंचणूक आयोगान ताळगांव रॅली काडली. ही आमी एक रॅली काडलेली आसा, एक अवेरनेस रॅली आसा ती एथिकल वोटर्स सगळ्यांनी वोटींग करपाची. आमी तालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी रॅली काडलेली आसा. स्टार्ट केली दर्गा मंदिरांत आनी तालिगांवचे भितर येवन काडले आनी आतां सॅटर्डे देवळाची एंड काबार करता. शुक्रारा बीजेपीचे आनी कांय अपक्षांनी उमेदवारी अर्ज भरले. पणजे मनोहर पर्रीकाराक घेवन बीजेपी उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळेकर आनी ताळगांवचो उमेदवार दत्तप्रसाद नायकान उमेदवारी भरली. सगळ्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आनी ताळगांवच्या सगळ्या जनतेच्या आशिर्वादान हांव हांगा फुडें सरिल्लो आसा. म्हणजे डेव्हलपमेंट आनी दुसरो अनएम्प्लॉयमेंट ह्या दोनूय मुद्द्यांनी सारक्या ताळगांवच्या लोकांक फाटल्या 5 वर्सांनी खूब त्रास जाल्ले आसा. सो येणारे 5 वर्सां हे सगळे विशय सोटोवपाचो, उदकाचो, सेवरेजीचो आनी रस्त्याचो आनी विदीन टायम बाउंड लिमीट. सिद्धार्थ कुंकळकरान कॅन्डिडेटचे आपले फायल केल्ले आसा आनी आमी हो सीट गेल्या खेपे पेक्षा चड मार्जिनान राखतले हाजेर म्हाका विश्वास. पण ह्या फावटी बाबूश मोन्सरात हांगासून सांताक्रूजच्यान पणजे आयला, सो ताजो इफेक्ट आनी राजू सुकेरकरूय कॉन्टेस्ट करपाचो आसा. हांव दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचेर कॉमेंट करिना, पण हो प्रश्न तुमी विचारूंक जाय की थंयच्यान हांगा कित्याक पावलो तो. आनी राजू सुकेरकर जो हांव दुसऱ्या कॅन्डिडेटांचेर कॉमेंट करिना. कुमार जुयेचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट पांडुरंग मडकयकारानूय उमेदवारी अर्ज भरलो. 100% आमकां खात्री आसा की आमी जे टार्गेट दवरलेले आसा ते पूर्ण जातले. थँक्यू. म्हाका MGP ते आतां कॅन्डिडेट आसा म्हणूनय खबर ना. आसा जाल्यार कोण कॅन्डिडेट तो, कोण तो म्हाका कांय फरक पडपाचें ना, कारण हें पंचायत इलेक्शन न्हू, हें विधानसभेचें इलेक्शन. सो म्हाका दिसना कितें फरक पडटलो म्हणून. थिवेचो बीजेपीचो आमदार किरण कानोळकरानूय म्हापशा उमेदवारी अर्ज भरलो. फाटले फावटी आमची एक 1100ची लीड आसली, पण हे फावटी लोकांनी लीड वाडोवचें म्हणून ठरयल्लें आहा आनी बहुमतान हे फावटी आमचो थिवेचो भारतीय जनता पार्टीचो सीट येतलोच. फातोड्ड्या दामू नायकान कॅन्डिडेचर फायल केलो. आमची फक्त मोख आसा फातोर्डा जिखपाची. खूब जाण जे गेल्ले आसात आमकां पासून पयस जाल्ले गैरसमजान, ते सगळे परत आयिल्ले आसा. तांचे सगळ्यांचे स्वागत आसा आनी त्याच बरोबर आनीकय येतात आनी त्याच बरोबर जे स्तरांतल्यान आमकां तेंको नाशिल्लो तेय लोक आतां येवंक लागल्यात. वास्को बीजेपीचो बंडखोर अपक्ष कॅन्डिडेट दाजी साळकारान उमेदवारी घाली. वास्को खातीर नॉमिनेशन भरलां एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून. आनी आज पूर्ण वास्कोचो डिमांड आशिल्लो की खंय तरी एक आमी सगळ्यांनी फॉर्म भरचो म्हणून आज तो भरिल्लो आसा. आमी वास्कोकारा खातीर आमी फुडें सरल्या, खंय तरी डेव्हलपमेंट जावचो म्हणून आमी फुडें सरल्या. गेलीं 25 वर्सां आमी पळयतात की सगळे जे आमदार मंत्री येतात ते खंय तरी आपलो स्वार्थ पळोवन वास्को खातीर कोणूच चिंतपी ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इलेक्शना उपरांत बीजेपीचो मुख्यमंत्री कोण जातलो तो वेळ येतगीच पळोवया म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयला. नितीन गडकरीन दिल्लींतलो फुडारी येवंक शकता म्हणून सूत्र सोडल्या उपरांत पर्रीकारूय तेच लायनीर कुवाडेंनी उलयता. दिल्लीसान तूं परत गोंयांत येतलो काय म्हणून मिडियान विचारलें तेन्ना पर्रीकार ही गजाल उलोवन गेलो. ढवळीकार म्हणटा बीजेपीचो दिल्लीच्यान येवं नाजाल्यार फॉरेनांतल्यान, तांचो मुख्यमंत्री सुदीनूच. गोंयांत बीजेपी पयलेच फावट चीफ मिनिस्टराचो फेस नासतना इलेक्शनाक वता. गोंयचो बीजेपीचो मुख्यमंत्री बीजेपीचे आमदार थारायतले आनी एक वेळ दिल्लीच्यानूय लिडर येवंक शकता म्हूण नितीन गडकरी उलोवन गेला. गडकरीन ब्रेस्तारा मिडिया कडेन उतरां काडिल्लीं तीं येणाऱ्या निवडणुकीच्या नंतर जे निवडून येणारे आमदार आहेत ते नवीन नेत्याची निवड करतील. आमच्या पार्टीत पार्लमेंटरी बोर्ड असतं आणि लोकतांत्रिक पद्धतीने नवीन नेत्याची निवड होईल. नवीन नेता हा आमदारांमधून देखील त्याची निवड होऊ शकते.
किंवा नवीन नेता दिल्लीतून देखील आम्ही योग्य वाटलं तर दुसऱ्या कोणी नेत्याची देखील आमदारांच्या व्यतिरिक्त नेत्याची निवड पार्टी आमदारांच्या संमतीने करेगी। सर, इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आमदार चाहेंगे तो आमदार जो नहीं है ऐसा भी व्यक्ति बन सकता है। और मिस्टर श्रीपाद नाईक एनीबडी। ताचेर मिडियान रक्षा मंत्री पर्रीकाराक गाठलो। तो म्हणटा वेळ येवनी मागीर पळोवया। तुमच्यानी जर फाल्यां एमएलएन तुमचें नांव जर सुचयलें जाल्यार तुमी परत जर तर लोकल पॉलिटिक्सांनी लेट अस क्रॉस द ब्रिज वेन इट कम्स। गडकरीन कितें सांगपा येता गडकरीन सांगलां, ताजें उत्तर तुमी गडकरीकूच विचारा। एज फार एज आई एम कंसर्न, लेट अस क्रॉस द ब्रिज वेन इट कम्स। लेकिन आप तैयार है अगर जरूरत हुई? नहीं, लेट अस क्रॉस द ब्रिज वेन इट कम्स। एमजीक विचारल्यार ढवळीकार म्हणटा बीजेपीचो मुख्यमंत्री दिल्लीच्यान येवं ना जाल्यार फॉरेनांतल्यान। मोगोचो सीएम कॅन्डिडेट सुदीनूच। आम्ही स्वतंत्र निवडणूक लढयता, स्वतंत्र आमची जे युती आसा ती स्वतंत्र निवडणूक लढयता आणि स्वतंत्र रित्या आम्ही गोंयांत राज्य स्थापन करपाचे आमचे प्रयत्न आसात। पण तेन्ना दुसऱ्या पक्षांतल्यान सेंटराच्यान हाडटलो काय फॉरेनांतल्यान हाडटलो तो त्यांनी ठरवपाचें। पण पोस्ट इलेक्शन जर परिस्थिती आयली तर ढवळीकरच तुमचो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून तुम्ही दुसऱ्या पक्षाकडेनूय पळयतले? डेफिनेटली पळयतले। बीजेपी कडेन पळोवपाचे कोणाकडे पळयल्या आम्ही ह्याच नजरेन पळयतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक ब्रेक।